दिव्यवाणी 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 मोगाच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलच्या पळोवप्यान एक विशेष कार्यक्रमाक परत तुमकां हांव बरो येवकार मागतां. आज परत संडे स्पेशल कार्यक्रमाद्वारे आनी एका खेरीत विशयाचेर आमी हांगासर भासाभास चलोवंक आयते आसा आनी हरशेच्या बरीस असल्या विशयाचेर भासाभास चलोवचे खातीर परत आमच्या स्टुडियोंत आज आमचे संगी हाजीर आसात आमच्या तुमच्या सर्वांच्या मोगाचे मानादीक दोतोर प्रताप आनंद नाईक. मानादीक दोतोर प्रताप आनंद नाईक येदोळ सबार विशयाचेर तांची जाणवाय ताणें आमचे संगी वांटून घेतल्या आनी आज काजाराच्या साक्रामेंता विशयान विशेष रितीर एक भासाभास कार्यक्रम चलोवंक आमचे संगी ते हांगासर हाजीर आसा. तर पयल्यान पयले सर्व आमच्या पळोवप्याच्या नांवी ह्या खेरीत कार्यक्रमाक मानादीक दोतोर प्रताप आनंद नाईक हांकां आमी मोगाचो येवकार आशेवया. फादर, ह्या आपुरबायेच्या आनी विशिश्ट कार्यक्रमाक परत तुमकां मोगाचो अभिमानाचो येवकार. देव बरें करूं. फादर, हांवें आतां प्रस्तावनांत एक उतार ऑलरेडी मेन्शन करन जालें, काजारी साक्रामेंत. आमी सांगता काजाराचो साक्रामेंत सर्गार जोडलो तो सर्गारचो तो घडसून आसा म्हूण. आतां हांवें विचारचें, सकट सांगतात देवानच जोडलो तो एक संबंद म्हूण. काजारी साक्रामेंत देवानच जोडला या देवानच स्थापीत केला म्हूण सांगच्याक बायबलांत कांय तरी दाखले या पुरावे आसात गी? आसा. आतां बायबलाचो पयलें पुस्तक आसा उत्पत्ती ग्रंथ, जेनेसीस. तातूंत संवसाराची सगळी कितें रचना जातच, संवसार रचतच देव मनशाक रचता. हें आतां पयल्या अध्यायांत. उत्पत्ती ग्रंथ. उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायांत देव सक्कट रचून जातच मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो दादलो आनी स्त्री करून रचता. तांचेर तो बेसांव घालता आनी वाडात आनी चडात संवसारभरांत म्हूण तांकां धाडटा. म्हळ्यार ती देवाचीच येवजण. ताणें मनशाक एक पटी रचलो. आतां मागीर मनशाची वाडावळ कशी जावची, संतत वाडूंक जाय न्ही, म्हूण ताणें सैमीक तरान ती संतत वाडची म्हणून हो साक्रामेंत घडलो. म्हणून देवच ह्या साक्रामेंताचो मूळ कितें म्हणुया करपी. हें आमी कथोलीक मात्र न्ही, क्रिस्तांव. कित्याक बायबल आसा पळया, तांतलीं पोरण्या करारांतलीं 7 पुस्तकां मात्र ते हे आमचे प्रोटेस्टंट भाव मानून घेनात. 7. पूण उत्पत्ती ग्रंथ सकट मानून घेतात. म्हणटच देवानच घडला हें क्रिस्तांव लोकां मदें हो भावार्थ आसा. ओके. मनशान घडलो न्ही तो साक्रामेंत, आनी आमकां तो साक्रामेंत थोड्या धर्मांनी काजार म्हणल्यार एक हें म्हणटा कितें आमी कॉन्ट्रॅक्ट जाय तेन्ना आमी सांगात आयल्या, मागीर आमकां नाका आमी कॉन्ट्रॅक्ट मोडलें. तें चिंतप आमकां ना. आमचें काजार मरासर उरूंक जाय. हें बायबला प्रमाणे मरासर. कित्याक देवान जें जोडलां तें मनशान मोडूं नये म्हणून जेजून म्हणलां. मार्काच्या वांजेलांत अध्याय 6 वेर्स 6 तें मेळटा. ओके. कित्याक देवान जोडलां तें मनशान मोडचें न्ही. आतां देवान जोडलां म्हळ्यार कितें जालें, ताची ती येवजण म्हूण जाली न्ही. म्हळ्यार देव एका तरान दिता ह्या मनशान ह्या मनशा कडेन काजार जावचें. वा तीं दोगां येतात लागीं. ती देवाचीच मांडावळ. कोण देवाक अशें सांगना तूं येवन आमच्या हाज्या लागीं काजार जा म्हूण सांगना. पूण तुका एका मनशाक पळयतच एक
खंयच्याय कारणा खातीर एक ओडणी वा आकर्शण वा मन पडता. तें देवाचें देणें न्ही. पळयलें हर एका मनशा कडेन तुमकां काजार जायना. काजार जातालीं पळय पयलें म्हणटात चलो जाल्यार आपूण एक आतां चेडूं सोदता म्हणटात न्ही. वय वा चली जाल्यार बाबा म्हणटा आमकां आतां बरो एक चलो जाय चेडो जाय सोदतात. मागीर त्या सोदचे कार्यावळींतच मागणें आसता पळय. आमच्या पारंपारीक काजारां जीं आसात सैरिकेन जाल्लीं आसात पळय थंय तीं कितले मागतात. आवय पळय आपल्या भुरग्यांक एक बरो सांगाती वा सांगातीन फावो कर म्हणून आसा. मिसाय भेटयतले आसात. म्हणटच हे सगळे काजारी भेस एक देवाचें निर्मोणें आनी हांव देणें म्हणटा. हें देवाचें देणें मनशाक कुळाक. आतां आमच्या कुटुंबां जिविताच्या विशयान ती एक आमी नदर घालची जाल्यार सादारण जावन असलें एक चिंताप आसा. बापूय कुटुंबाचो वडील म्हणलें एक चिंताप आसा. ह्या विशयांत हें चिंताप सारकें गी ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात? हें चिंतप पळय हें कशें आयलां हें देवा थावन हें चिंतप येवंक ना. जशें हांवें तुमकां सांगलें देवान मनशाक रचल्या विशीं 2 घडितां आसात. एक उत्पत्ती ग्रंथाच्या पयल्या अध्यायांत आनीक दुसऱ्या अध्यायांत. पयल्या अध्यायांत कितें सांगता उत्पत्ती ग्रंथ देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो दादलो आनी स्त्री करून रचली. दोगां समान ओके. म्हणटा. दुसरें हाका हें ट्रेडिशन आसा पळय ताका आमी म्हणटा हें याविस्ट ट्रेडिशन. बायबलांत दुसरे आसात 4 ट्रेडिशन आसात. हें याविस्ट. मागीर अध्याय 2 तातूंत देवान मनशाक कसो रचलो तेंय आसा. तें एलोहिस्ट ट्रेडिशन. तें बायबल शिकल्यांक हें सर कळीत आसा. ताचे विशयान चड उलोवंक वचना. तातूंत कितें म्हणटात दुसऱ्या अध्यायांत देवान खंय हें रचलें कितें पृथ्वी. पूण थंय रूख झाडां नात कांय ना. आनी मागीर देवान मनशाक रचलो. म्हळ्यार देवान पृथ्वी जाता मनशाक पयलें आनी मागीर सगळो दुसरें जालें. पूण मनशाक रचलो मातयेंत हांव थंय पळय आतां बरें आसा. माती घेतली की देवान केलें एक मुर्ती केली. मागीर तातूंत आपणे स्वास सोडलो. तो मनीस जालो आनी ताका आदाम म्हणलें. आदाम म्हणल्यार माती. म्हळ्यार देव मूळ कारण मनशाक रचलो. पूण मागीर देव पळयता मागीर मनजाती रचल्यो आनी सुमार रचलें. पूण मनशाक सांगात मेळना. पूण देव म्हणटा दादल्यान असो एकसुरो रावूं न्हय म्हणून तो कितें करता ताका न्हीद हाडयता आनी न्हिदेंत तो आदामाची एक बोर काडटा आनी एवेक रचता. आनी जेन्ना आदाम न्हिदेंतलो उठता तो पळयता आनी ताणें म्हणलें ही म्हज्या हाडांचें हाड आनी मांसाचें मांस. तो तिका स्विकार करता आनी तीं दोगांय विणगी आसलीं पूण तांकां लज नासली. लज दिसनासली. आतां ही काणी आतां कोण कितें म्हणटा तो पळय बायबलान सांगलां पयलें आदामाक रचलें म्हणटच तो घरचो वडील मागीर एवेक रचली पूण ती दुसऱ्या स्थानार म्हणून अशें थोडेशें चिंतप जायत. पूण ते विसरतात त्याच उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अध्यायांत दोगांक एकच जाग्यार दवरलां. आदामाक पयलें रचूंक ना. आदाम आनी मनशाक म्हणटा तें नांव सयत मनशाक दादलो आनी स्त्री करून देवान रचले. हांगा आदामाक पयलो रचलो आनी मागीर एवेक. हांव म्हणटा ताणें बोर कित्याक काडली. तकलेचें हाड कित्याक काडूंक ना. पण तकलेचें हाड काडल्यार ती ताचो मुकूट जाता. पांयाचें हाड काडून रचूंक जाता कित्याक काडूना ती ताची गुलाम जाता चाकर्ण जाता. बोर म्हणल्यार तुज्या कुशीची इक्वल. म्हळ्यार ते काणयेंतल्यान आदाम व्हड आनी एव ल्हान जायना. दोगांय ती समानच. म्हणजे तर हें बापूय घरचो वडील म्हणलें चिंतप हें कशें आयलें म्हणल्यार जुदेव धर्म आसा पळय जुदेव लोकां मदें थंय तांचें चिंतप दादल्यांक मात्र मान. साक्ष दिवंक
दादल्यानी माध्यवे स्त्रियेची साक्ष ताका मोल ना. म्हळ्यार स्त्री सकयल्या पावंड्याची, दादलो वयल्या पावंडाचो. ओके. तें चिंतप जायत्या धर्मांनी आयले. मुसलमान धर्मांत आसा आनी हेर धर्मांनी आसा. पूण भारतांत आतां तुमी पळया, जंय आतां ह्या वाठारांत, ह्या तुळू वाठारांत आनी थोड्या कन्नडा उलोवच्या हिंदू लोकां मदें ह्या वाठारांत तुमी घेतल्यार थंय बापूय घरचो वडील न्हय, आवय. ताका तुमी हांगा अळिय संताना अशें कितें म्हणटात हांगा. अळयाकट वय. आसा. म्हळ्यार काजार जातच काजार जाल्ली व्हंकाल आवयगेरच रावता. ती आपल्या घरकाराच्या हातूंत वचना. तो हांगा केन्ना येवन वता सैरो कसो. आनी ती तर थंय गेली आपल्या घरकाराच्या ती सैरी कशी. तिच्यान थंय वचून आपणाक जाय जाल्यार हें करूंक मेळना. तांणी तिका जेवण वाडून दिवंक जाय, मागीर तिणें जेवंक जाय अशें. म्हणजे हें घडलें मनशाक. बापूय व्हड आनी आवय ल्हान. ही देवाची मांडावळ न्ही. हेका कुटुंबांत आवय आनी बापूय दोगां समान देवा मुखार. आनी हे दोगांनी खंयचोय निर्धार घेतना, खंयचोय जावं दी, तो पयशांचो जावं दी, भुरग्यांच्या जबाबदारेचो जावं दी, खंयचे तांच्या कुटुंबाक संबंद जाली जबाबदारी आसा पळय, दोगांनी बसून उलोवन संवाद करून एक वाट सोदल्यार कुटुंबांत एकवट उरता. ही देवाची मांडावळ. पूण हे त्या कितें म्हणटा आमी पुरुश प्रधान संस्कृती जुदेवा मदली आमकां आयली, आमी घेतली. देखून हें चिंतप अशें जालें. पूण आतां तें उणें उणें जावंक लागलां. आतां लोकांक समजणी मेळ्ळा. आनी आतां फुडें आनी कित्याक जालां, आतां स्त्रियो जोडटात, त्योय काम करतात. समानता आसा. हाका लागून आतां चिंतपूय बदलूंक लागलां. आदीं कशें जातालें, बापूय मा जोडटालो, आवय घरांत आसताली, घर सांबाळटाली. आतां तशें ना. आर्थीक परिस्थितीक लागून दोगांय जोडतात. आनी एक फावट अशेंय आसा, आवय बापाय परस चड जोडता. हें अशें आसा. म्हूण हाका लागून आमचें चिंतप बदल्लां आनी ती भोव बरी गजाल. बघा, आता तुम्ही कुटुंब जिविता विशयांत एक थोडी समजणी दिली. आता आमी मुंदरून वेताना प्रमुख विशय जावन आसा काजार आनी रेस्पेर. काजार आनी रेस्पेर म्हणले दोन शब्द आमकां निरंतर आमच्या कानाक पडोवनच आसा आनी आमकां ते फॅमिलियर जावन आसात. हे काजार आनी रेस्पेर ह्या शब्दा मध्ये कांय फरक आसा गी? आसा. पयले सो तरी दोनी उतरां आमकां पुर्तुगेज भाशेंतल्यान आयला. आनी आमच्या धर्माक संबंदीं कितलींशींच उतरां पुर्तुगेज भाशेंतलीं आयल्यात हाचो हांवें आदीं उल्लेख केल्लो आसा. आसा. आतां काजार हें पुर्तुगेज उतर. आमकां काजार हें नामपद, नाऊन. पुर्तुगेजींत काजार तें क्रियापद, वर्ब. ओके. काजार म्हणल्यार पुर्तुगेजांत काजार जावंक, इंग्लिशींत सांगचें जाल्यार टू मॅरी. आमकां तें नाऊन जालां. ओके. वेडींग इंग्लिशीन जालां, ओ मॅरेज असो नामपदाचो रूप जाला. रेस्पेर हें उतर रेसिबीमेंतो पुर्तुगेज उतरान आयलां. म्हळ्यार इंग्लिशीन नपशल्स. आतां फरक कितें काजार आनी हें? काजार म्हणल्यार ताका दोन भाग आसात आमकां क्रिस्तांवांक. एक रेस्पेर म्हळ्यार इगर्जेंत थंय ती एकामेकाक भास दितात, मोदी दितात. मीस आसूंकूच जाय अशें कांय ना. ओके. अशें कांय ना. काजाराक मीस आसूंकूच जाय अशें कांय कंपल्सरी ना. ना. खंयच्याय कारणां खातीर तें मिसा पयलें जावेत, मिसा उपरांत जावेत. पूण आतां चडाव जावन तें मिसार जाता. ओके. तें रेस्पेर. आनी काजार म्हळ्यार मागीर ताचो संभ्रम आसा न्ही. सामाजीक त्या गांवच्या संस्कृती प्रमाणे
वा समुदाय प्रमाणे सगळे संप्रदायान कितें करूंक आसात तें काजार अशें. आतां ते हांवें इगर्जेंत मिसाची गजाल सांगली रेस्पेर. आतां इल्लोसो कायदो बदल्ला. आतां चिंतुया एकलो कथोलीक हेर धर्माच्या मनशा कडेन काजार जाता तेन्ना ताचें रेस्पेर मिसाचेर ना, मिसाचेर करूंक ना. ओके. एकच मिसा पयलें वा मिसा उपरांत जाता. कांय वर्सां आदीं तें जातालें पूण आतां इगर्ज मतान तो कायदो बदल्ला. मिसार तांच्या रेस्पेर जायना. मिसार जाय जाल्यार दोगां कथोलिकां आसूंक जाय. ओके. कळ्ळें पळय. अशें ही पोर्तुगेज बोळांतलींच उतरां आमकां आयलीं आनी तीं आतां कोंकणीन जालात, आमचीन जालात. म्हूण वळी सांगूं येताना पळय सांगतात इगर्जेन तितल्या वरांचेर रेस्पेर. पयलें येता सांगता हांव काजाराची वळी सांगूंक आयलां. मागीर इतल्या वरांचेर रेस्पेर मागीर हांगा हॉलांत आदीं घरांनी जातालीं आतां हॉलांनी आमचें आसा काजाराचें आसा जेवण आसा तुमी येवंक जाय म्हूण सांगतात. म्हळ्यार काजाराचो एक भाग आनी मुखेल भाग रेस्पेर. ओके. फादर आतां तुमी काजार आनी रेस्पेरा विशयांत सांगलें. आतां एका प्रमुख विशयाचेर इल्लेशें चिंतन चलोवचो वेळ म्हूण हांव चिंतां. आमी पळयता आमच्या समाजींत काजारां गद्दाळायेन जातात, व्हडल्या संभ्रमान जातात. पूण थोड्याच तेंपांनी तीं काजारां थंयसर तांच्या मदें फूट येता, काजारां मोडटात. हाका कितें कारण आसत फादर? आदीं म्हज्या भुरगेपणार अशीं काजारां मोडलीं भोव उणी हांवें आयकलां. खंय चुकून एक जातालें. कित्याक त्या वेळार चिंतपूच एक वेगळें. त्या वेळार चिंतप कितें हो एक पवित्र साक्रामेंत आमी जोडला. तो आमी भास दिल्ली आसा कश्टांत तशें सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत हांव तुका विस्वाशी रावतलों, तुजो मोग करतलों म्हूण न्हवरो व्हंकलेक भास दिता आनी तीच भास व्हंकल न्हवऱ्याक दिता न्ही. म्हळ्यार एक जालें मागीर तातूंच आमी रावया. थंय कितें तांकां कश्ट नासले आसले, आडकळी नासल्यो आसल्यो पूण जावं म्हूण त्या चिंतपान ते मुखार गेल्ल्यान हीं काजारां मोडनासलीं. आतां कितें जालां? आतां हांव म्हाका, तूं तुका हें स्वार्थी चिंतप वाडूंक लागलां. क्रिस्तांव धर्मा मदें मात्र न्ही, दुसऱ्या धर्मा मदें वाडूंक लागलां. हाका लागून काजार मोडटात. हो एक स्वार्थ आयला पयलो. हें हांव म्हणटा एक मूळ कारण स्वार्थ. स्वार्थ भितर येतच कितें जाता? समजिकाय अंडरस्टँडींग उणें जाता. हांवें म्हज्या घरकान्नीक समजून घेवंक जाय, म्हज्या घरकान्नीन म्हाका समजून घेवंक जाय म्हणली काजार. म्हळ्यार कितें दोगांनी सांगाता विशय न्ही. सांगाता जशें बैलगाडयेक 2 बैल आसतात वा शेतांनी आमी नांगरतना 2 रेडे वा 2 बैल बांदतात न्हू, ते सांगाता येतात. काजारी जिवीत म्हळ्यार तशें दोगांनी सांगाता वचूंक आसा. पूण स्वार्थ आयलो म्हणटच एकलो एक वटेन आनी एकले आनेक वटेन जाता. एके फावटी दोगांची चूक आसता, एके फावटी एकल्याची आसता. तेन्ना ती कुशीन वेताना म्हळ्यार काजारां मोडटलींच न्ही. पूण आतां आमच्या कथोलीक धर्मांत आमकां काजार म्हण डिवोर्स हें चिंतप ना. डिवोर्स ना. जायत्या आमच्या लोकांक हें समजना. डिवोर्स म्हणलें ना. ताचे विशीं हांव मागीर न्ही मुखार उलयतां. पूण आमकां आसा तें काजार रद्द करचें. नलिटी म्हळ्यार हें काजारच न्हय. खंयच्या कारणां म्हूण थोडीं सांगता मागीर उलयतना. म्हणटर आमकां डिवोर्स ना पूण नलिटी कांय बऱ्या कारणां खातीर ती मेळटा. म्हळ्यार तें काजारच रद्द जाता आनी तुवें मागीर परत्यान इगर्जेन काजार जावेत. पूण ताका एक प्रक्रिया आसा, प्रोसेस आसा. तुवें पयलो कोर्टींत डिवोर्स घेवंक जाय.
आतां आमची काजारां सापळा चडावत ते ते रजिस्ट्रेशन जातात. आदीं आमची काजारां सिवील रजिस्ट्रेशन जायनासलें. पूण आतां कित्याक सरकारी कायदो आसा, तुवें खंयच्याक एप्लिकेशन करतना तुवें काजार जाला म्हणून पुरावो जाय. देखून आतांची काजारां सरकारी रजिस्ट्रेशन जाता आनी इगर्जेन जाता. आमकां कथोलिकांक गरजे आतां गोंयांत गेल्यार हर एका धर्माच्यांक पयलें सिवील रजिस्ट्रेशन जावंक जाय. हे पुर्तुगेजांनी केल्लो कायदो आनी मागीर तुजें रेस्पेर इगर्जेन जाता. वा हिंदू लोकांचें जाल्यार तांच्या मंदिरान जाता, मुसलमानाचें मागीर तांच्या पद्दती प्रमाणे जाता. पूण पयलें रजिस्ट्रेशन जावंक आसा. पूण काजार रद्द मात्र आमच्या कथोलीक धर्मांत रद्द मात जाता शिवाय काजार अशें कितें म्हणुया डिवोर्स ताका तुमी हांगा कन्नडांत लग्न विच्छेदना अशें कितें म्हणटात. आनी मराठींत घटस्फोट म्हणटात. तसलें ना. फकत आतां विच्छेदना विशयांत आमी खंयचे तुमी एक सारकें एक विवरण दिलें विच्छेदन ना म्हणलें. अशें काजारां मोडच्या विशयांत आमी आनी इल्लेशें त्या विशयांत गुंडायेन इल्लेशें चिंतप करचें जाल्यार काजारां मोडानातले बरी खंयच्याय रितीर आमकां एक मुखार वचूंक साध्य आसा. पयले सुवातेर 2 संस्कृतींतलीं मनशां सांगाता येतात. सोयरीकेन जावं वा मोगार पडलीं जावं न्ही. 2 विवी संस्कृती आसूं येतात. 2 घराण्यांतलीं न्ही ते. कोण आपल्या भावा कडेन वा भयणी कडेन काजार जायना न्ही. जायना म्हळ्यार ती पयसुली खंयच्याय दुसऱ्या गांवची आसूं येतात. आनी कितें कोंकणी उलयताले न्ही कोंकणीच उलोवच्या मनशा कडेन काजार जाता अशें आसा ना. ती मराठी उलयतलीं क्रिस्तांव आसूं येतात, तामीळ वा मल्याळम वा खंयच्याय भासाची आसूं येतात वा भायल्या गांवची आसूं येतात न्ही. तेन्ना संस्कृती वेगळी आसता, भासो वेगळ्यो आसतात. तांणी जर लागीं येवंक जाय जाल्यार जशें पळय आमी घरां बांदतना आदीं चिरे फातर वा वीट वापरतले बांदतना ताका मदें सिमेंट नाकाय. बेश्टे चिऱ्यांचेर चिरो दवरल्यार वणत जाताय. जायना न्ही. ते एकठांय उरोवंक आदीं चुनो वापरतले, आतां सिमेंट आनी रेंव मिक्स करून ताचे प्रमाणे ती बांदून हाडटात. तर काजारी जिवीत ते मुखार वचूंक जाय जाल्यार आनी ते बरें मजबूत जावंक जाय जाल्यार थंयसर देवाक पयलो जागो दिवंक जाय. दोगांनी काजार जाल्यार दोगांनी देवाक पयलो जागो दिवंक जाय. हें देवाचें निर्मोणें. ताच्या बेसांवान ताच्या कृपेन आमी सांगाता आयल्याव, आमी सांगाता जियेतल्याव म्हूण जी भास दिला पळया ती भास तांणी पाळूंक आसा आनी ती पाळूंक तांच्या मागण्यांची गरज आसा. तुमच्या घरांत देवाक जागोच ना जाल्यार कितले दीस तें काजार उरत की कांय दीस उरत. हांव ना म्हणना. पूण मरासर विस्वासीन रावंक जाता. पळय ती भास आमी दिल्ली कोणाक तांणी ती दिल्ली भास देवा मुखार एकामेकाक दिल्ली भास ती. आनी थंय तूं कितें गुपीत काजार जायना न्ही. 400 गांवां जाता न्ही. आतां आमकां कथोलिकांक जाल्यार थंय साक्षीदार आसात. एक व्हंकलेच्या वाटेन एक साक्ष, न्हवऱ्याच्या वाटेन एक साक्ष जालें. आनी मागीर लोक आसता. तो कितलोय आसूं दी पूण थोडो तरी लोक आसा. आनी मागीर धर्मसभेचो प्रतिनिधी म्हणून पाद्री आसा. ताकाय नेमलो आसा न्ही. तुज्यान कोणाय मनशाक ते हाडून उबो करूंक जायना. तो आसा. म्हळ्यार देवा मुखार आनी मनशा मुखार दिल्ली भास आसा ती हांवें पाळूंक जाय. आनी ती आतां त्या दिसा भास दिवंक भोव सोंपें काजारा दिसा. पूण मागीर जिवितांत हळू हळू कितें जाता. हांव लोकांक म्हणटा हनीमून हे म्हणटात न्ही. असो एक वेळ येता मागीर तुज्या काजारी जिवितांत मोव येना म्हळ्यार गोडसाण येना आनी मून म्हणल्यार चान्ने येना. काळोकच काळोक.
खंयच्याय कारणाक लागून आनी त्या वेळार तुका दिसता हांव कित्याक काजार जालो हिच्या लागीं, वा तिका दिसता हांव हाच्या लागीं कित्याक काजार जाली. असल्या वेळार तुका लागीं कोण दवरता? देव. पण मागण्याक पयलो जागो आसूंक जाय. हें जर आसा तुजें काजार सोंपेपणी मोडचें ना, सोंपेपणी ना. दुसरें, आतां देवाचो आदार जालो तें बरें आसा. ताचे फाटल्यान तुमचो घाम आसा दोगांयचो, एकामेकाक समजून घेवंक आसा. हांव सांगता तें तूं आयक, हांव व्हड तूं ल्हान, असल्या चिंतपान ती लागीं येनात. म्हळ्यार तें तांणी शिकचें पडटा. तुमी जर फिडलर ऑन द रूफ हें इंग्लीश फिल्म, बरें संगिताचें फिल्म, डायलॉग संगीत आसा. रशियाच्या एका ल्हान गांवांत एक जुदेव कुटुंब थंय रावता. मिस्टर टेवी आनी ताची घरकान्न गोल्डा आनी तांकां 4 धुवो. तांचे जिविताचें तेंकां आसा तें फिल्म. तातूंत एक दीस टेवी आपल्या बायलेक हाका गोल्डाक विचारता, तूं म्हजो मोग करताय? तो कित्याक विचारता? ताच्यो दोगी धुवो मोगारपण काजार जाल्यो. तांचे परपरपणे आवय करूंक जाय, पूण ती तांचेतल्यान तांणी सोदून काडलें आनी काजार जालीं. बापय आसूं दी, पूत ना तांकां. पूण वो एके राती न्हिदल्या वेळार तिका विचारता, गोल्डा तूं म्हजो मोग करताय? तेन्ना ती म्हणटा, पयलीं ओगी रावता, मागीर हो परत्यान तिका अशें मारता, म्हणटा तूं म्हजो मोग करताय? तुका कितें जालां आज? न्हिदे ओगो अशें. परत्यान म्हणटा, तूं म्हजो मोग करताय? ती म्हणटा, 20 आनी 5 वर्सां हांवें तुजी सेवा केली, तुका रांदलें, तुजें वस्तूर दिलें, तुका सांगात दिलो, तुका भुरगीं दिलीं, आनी तूं म्हाका आतां विचारताय तूं म्हजो मोग करताय? तेन्ना तो म्हणटा, वय तूं म्हजो मोग करताय? सांग. ती म्हणटा, वय करता असो दिसता, पूण करता अशें दिसता. तो म्हणटा, वय हांवूय तशेंच म्हणटा. मागीर तूं जाणाय गोल्डा, हांव काजार जालो. म्हज्या बापायन म्हाका म्हणलें, मोग कितें म्हणून तूं शिकतलोय. पळया, काजार जाल्ली सैरिकेन जावं दी वा मोगार फुडें तांकां पयलीं दिसता तो मोग. पूण मोग कितें म्हूण शिकूंक आसा. मोग म्हणजे तें संवाद. तूं जर खंयच्या एका आतां दोगांची चिंता वेगळें आसता न्ही. दोगांची चिंता एक आसना. एक आसल्यार भोव बरी गजाल, पूण आसना. विविध शिकपाक लागून आमच्या घराण्यांतल्या फाटभूंय बॅकग्रावंडाक लागून ती वेगवेगळें आसता. तेन्ना कितलें समजून घेवचें. भोव कठीण जिवीत हें काजारी जिवीत. परतें हांव म्हणटा काजारी जिवीत म्हळ्यार कुर्सावाट. काजारी जोड्यांक हांव म्हणटा तुमी इगर्जेन करची कुर्सावाट आसा पळया, ताच्या परस 15 मिनटांची न्हय, वरासर सांगाता जिवचें, एकामेकाक समजून घेवचें. आरे बाबा भोव कठीण. म्हणटच एकामेकाक समजून घेवंक आसा, एकामेकाक सांबाळूंक आसा. कोण कशें सकयल देंवता जाल्यार ताका हात उबार, भियानाका, हांव आसा न्ही, हांव आसतना तुवें भिवची कित्याक गरज आसा. पूण अशें सांबाळून घेवंक आसा. आनी दोगां मदें चिंतव्यो जायना. कोणा एका बऱ्या मनशाची पूत विचारूंक जाता. आतां कपल्स फॉर मॅरेज म्हणून, कपल्स फॉर क्रायस्ट म्हणून आसा. आतां तांणी इल्लेशें नांव बदल्लां. तें कितें मिशनरीज ऑफ क्रायस्ट अशें कितें आसा दिसता. कितें जावं तें काजारीच मनशांचें तें हें संघटन. ताका पाद्री बिद्री कोण नात. कुमसारांक मात आनी आपोवचें. ती बसून काजारी जिविताचेर असलें उलयतात, वांटून घेतात. कितें आसा जाल्यार तांकां मार्गदर्शन करतात. तुवें एका बऱ्या पाद्री कडेन वचत, माद्री कडेन वचत, वा काजार जाल्ल्याच मनशा कडेन तुज्या बरो अणभव असल्यांक कडेन वचून उलोवं आनी वाट सोदूंक जाता. वाटो जायत्यो आसात हें काजार लागीं हाडून दवरूंक. आनी आतां ह्या विशीं पुस्तकांय आसात, म्हायती मेळटा.
कित्याक दुसऱ्यांच्या जिवितांतलें पळोवन आमी कितलें शिकता न्ही, जायतें शिकता. ना म्हणून ना. आदल्या काळा परस आतां काजारां मोडचे संदर्भ चड जाल्ल्या वेळार ते आडावचें हें आसा. ओके. ना म्हणून ना. आतां हांवूच एक पाद्री म्हणून सांगता, थोडे फावटी म्हजे लागीं अश्यो आयल्यार हांव आपयतां. दोनी पार्टीच्यानी येवंक जाय. पयल्यांचें आयकून घेता. आमचें आतां चितें आतां न्हवऱ्याचें आयकतना व्हंकल ना, तिका भितर खंय तरी कॉपेलांत वचून मागणें कर. मागीर तिका आपयलें म्हूण चिंत्या. पयलें तांणी थारोवंक आसा. म्हजी पद्दत ती. तुमी दोगां आयलात न्हू, आतां कोण पयलीं उलयतलीं? ओके. एकल्यान उलयतना दुसऱ्याक हांव कॉपेलांत मागणें करूंक धाडटा. पयलें मागण्यान सुरवात जाता. मागणें करून जालें. मागीर तीं थारयतात कोणें उलोवचें. चिंती आतां एके फावटी ती घरकान्न म्हणटा तो उलोवं दी, वा तो म्हणटा ती उलोवं दी. मागीर कोणें उलयता. दोगांचें हांवें आयकलें मू जालें. मागीर दोगांक बसयलें. मागीर हाका म्हणचें आतां तुका तिका कितें सांगूंक जाय तें सांग. पयले सुवातेर सांगतना तुका तिचें थंय कितें कितें बरें दिसता तें सांग. ओके. खंयचे तिचे गूण तुका बरे दिसतात सांग. पॉझिटिव्ह एस्पेक्ट्स. खंयचे तूं सांग. ओके. तूं जाणाय. तें सांगून जातच मागीर विचारता जालें आनी आसात? ना आनी एक आसा. बरें सांग तिका सांग. आनीक म्हणटा तुवें आयकूंक जाय. तो कितें सांगता तें कान चीत दिवन आयक. सगळें. फोन आमचे सकट बंद. म्हजोय फोन बंद, तांचोय फोन बंद. आनी आमी तेग जाण आसता आनी कोण ना. ओके. त्या बरोबर. ताचे उपरांत आतां तुका तिचें कितें बरें दिसना? कित्याक लागून आतां तुमच्या दोगां मदें अशें फूट पडला अशें दिसता? कित्याक? तूं सांग. जालें. तिका म्हणटा तूं सांग. तुज्या घरकारा थंय तुका खंयचे बरे गूण दिसतात सांग. जालें. बरें. आतां तुका ताचें थंय कितें बरें दिसना? कित्याक लागून तुका दिसता म्हजें काजारी जिवीत बरें चलना म्हूण कित्याक दिसता? सांग. दोगांचें तांणी जालें मू आयकून घेतलें एकामेकाक. जालें. ताचे उपरांत हांव तांकां म्हजी येयले 4 उतरां सांगता. चडशें काम हांगाच जाता. तांणी एकामेकाचें बरें उलयलें. आतां हांव म्हणटा आतां तुमचो निर्धार घेवच्या पयलें तुमीच भास दिल्ली मू देवाक. तुमीच भास दिली. कोणें फोर्स केल्लो तुका? तिका कोणें फोर्स केल्लो तुका? ना. मागीर आडखळी आयल्योच न्ही. आडखळी येतात. आडखळी आयल्यो म्हूण ताका वाट न्हय. आतां तुका बोटाक एक घाय जाला म्हणून तूं बोटच कापून उडयताय? ना न्ही. ना. तें खंय मागीर जायच ना. मागीर डाक्टर म्हणटा तुजें बोट कापूंकूच जाय. नाजाल्यार मागीर हात कापचो पडटलो. तें एक्स्ट्रीम केस. ना कोणी आपलें बोट कातरूंक तयार आसाय? तयार ना. आतां मातशें प्रॉब्लेम आयले म्हूण तुमी हेंच कातरून उडोवंक सोदतात? इल्लें चिंतात न्ही. चिंतात. सांगाता येवन करूंक जाता. पूण मागीर अशें तांकां तें एका दिसान जायना हें. हें एक फावटी जालें मागीर आनी फावटी येवंक जाय. आनी फावटी येवंक जाय अशें करून तांकां करन मागीर तीं लागीं येतात. मागीर तांकां सांगता आतां 1 वर्स पर्यंत आनी 1 वर्स तुमी रावा. ओके. हांवें तांकां म्हणचें आज तावन मेजून 1 वर्स तुमी रावचें आनी प्रयत्न करचे. सांगाता समजून घेवंक मागीर 1 वर्सा उपरांत मागीर तुमकां कितें दिसता देवा मुखार तें तुमी करात. ओके. तें तुमी करात. ताका तुमी जबाबदार. आनी देवाचे दयेन हांव तुमकां सांगतां जितल्यो केसी म्हजे कडेन आयल्यो एक सोडली जाल्यार उरली सकट आनी इतल्यो कठीण एक कठीण केस म्हळ्यार नाकाच म्हाका. हो नाकाच अशें नाका. 'ना एनफ' फादर ह्या मनशा कडेन म्हाका दीस काडूंक जायना. असल्यो कठीण केसी
आनी तूं म्हजें व्हडपण कांय ना आनी म्हाका लागून न्हय देवाकच तांचे पासून हांव सदां मागीर मागतां तूंच तांकां उजवाड दी सायबा म्हणून. आनी हांव कितें कर तुमी म्हाका सांग हांव आनी कितें काय करता. करूंक जाय? तीन तेंची येतात तांच्या घरान आनी तांकां पयलीं सांगता देवा मुखार तुमी सत उलोवंक जाय. हांगा आतां देवा मुखार तुमी आसात अशें चिंतून सत उलयात. ओके. आं तुमी देवाक फटोवंक तुमच्यान जावचें ना. म्हाका तुमी फटोवेत पूण तुमकां तर तुमचें एक अर्थाबरीत काळजाची बी जियेत जाल्यार देवाचोच आदार जाय. पूण देवाचो आदार मागूनच हे सकट जाता जाल्यार ती एक केस सोडली जाल्यार दुसरें जावना. कठीण जाल्ले सयत जावना. हे केसींत दादलो येवंक तयार ना. पण हें भोव कठीण जाता. एक पार्ट येवंक तयार ना जाल्यार भोव कठीण. पूण तेन्ना ते स्त्रियेक हें कर 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 आजून ती आपल्या घरकारा सांगात आसा. ग्रेटफुल. प्रॉब्लेम ना म्हणून न्हय आसात. देवानच ती कृपा दिली. एक केसीन अशें मात जालें तो तरणाटो एका हिंदू धर्मांतले स्त्रिये कडेन जालो आनी तिचें मोगारपण जाल्लो. हांवें कितलें सांगलें पयलें आयकुना मोगारपण जालो. मागीर कितें जालें ते स्त्रियेची चिंता पुच्च वेगळें सारकें वेगळें. तिका फकत मजा भायर घरांत रांदूंक नाका हें करूंक नाका जेवचें खावचें भोंवचें हेंच आनी तिका भुरगीं नाकात. ओके. तिका भुरगींच नाकात. असल्या वेळार त्या कथोलीक तरणाटे बारीक खुबशे ताणें समजून घेतलें आतां हें कांय कुमसार न्हय ती कांय कुमसार जावना म्हणून म्हजें हांव नांव घेना गांव सांगना पूण तांचो संबंदच ना. कुडीचो एकवटच जावंक ना. ओके. काजार जावन कितलीं 6-7 वर्सां कितलीं जालीं. अर्थ ना त्या काजाराक. काजार केन्ना जाता कंप्लीट इगर्जेन तुवें भास दिली मू रेस्पेर जालें मू 3 दिसां भितर तुमचो कुडीचो एकवट जालो म्हणून इगर्ज माता मांडून म्हळ्यार ताका इंग्लीश म्हणटा कॉन्ज्युमेटेड. ओके. काजार पूर्ण जालें. पूर्ण जालें. पूण ह्या 3 दिसां भितर तूं जर येताय इगर्जेक आनी सांगताय म्हजो घरकार असो आनी कितें आसा जाल्यार तें काजार नल्ल जाता. तें कारण तें सांगता मागीर मुखार सांगता. आतां हांव सांगतालो हांवें कशें तांकां लागीं हाडलें तें. ह्या एक केसींत ती तयार ना. हांवें तिका बरे भशेन समजायलें वय म्हणली ती पूण मागीर ताणीच ठरयलें आनी ते कोर्टींत डिवोर्स घेतलो आनी एकामेक हें करून ताणें मागीर इगर्जेन ती तांकां इगर्ज काजार इगर्जेन जाल्लें. नलिटी मेळ्ळी आनी तो इतलो उदारमनाचो मनीस ताणें ताजें एक फ्लॅट आसलें मुंबय तें तिका दिलें. दिलें. पयशे कितले दिले. पयले ताणें कितले पयशे मोडलात तिचे खातीर. तिजें फलगांचें जिवीत म्हणटा आमी. लग्जरी. हय तसलें आनी तो आतां परत्यान काजार जाला आनी आसा बरो. तें एक मात्र कळ्ळें वय. ना तर जाल्यार हांवें म्हजी पद्दतच ही लागीं हाडची. हांव कित्याक म्हणटा हांव एक पाद्री. म्हजें काम कितें देवान जें जोडिलां तें मनशान मोडूं नये म्हणटा जेजू. सारकें. तर हांव कोण. म्हजें काम लागीं हाडचें. देवान जोडलां तें इल्लेशें फूट पडलां तें लागीं हाडचें. पवित्र पुस्तक वाचून ताजें सांगून मागणेजार करून तांकां समजावन सांगून इल्लेशें मार्ग कावन्सिलींग म्हणटात पळय हें कर. समालोचन. हय. आनी हें भोव कठीण काम. हाजे खातीर तुमकां सांगता जायतो वेळ दिवचो पडटा. इतलो वेळ दिवचो पडटा आनी तांणी उलयतना न्ही सारकें 100% हांवें तें आयकूंक आसा. मन लावन कितेंच मतींत डिस्ट्रॅक्शन ना. आनी तें सांगतना ताका अशें कांय ना. एकदम ताणें सांगलें हांगा रेकॉर्ड स्पंज आसा पळया ताचेर तुमी उदक घाल्यार तें उदक वळून घेता. दूद घाल्यार दूद वळून घेता. सोरो वतलो सोरो वळून घेता. हांवें स्पंजा भशेन जावंक जाय.
म्हण म्हाकाच तें कॉन्सन्ट्रेशन करून रावंकच खूब हांवें तें प्रॅक्टीस करूंक आसा जालें अशें करून करून तांकां लागीं हाडलां म्हणटच दोगां मदें जर इल्लीशी फूट आसा आनी कोणा कडेन वचा न्हय तुमी आनी तुमचे कितें प्रस्न आसा सांगात आनी काजारां तुमचे मोडची आडावंक जाता मन आसूंक जाय दोगांकय करेक्ट. आनी थोडीं अशीं आसात हांव आनी थोडे जाण आसात स्त्री आसा आनी दादल्या म्हाका डिवोर्स दी म्हणून हांव दिना तूं काजार जाल्यार तूं कितें हांव दिना अशीं आसात म्हणटच प्रॉब्लेम आसात समस्या आसात ताका वाटी आसा ताका वखद आसा आनी थंय आमी पाद्री म्हणून जायतें करयेत. ओके. आतां आयली मूं चल तें जायना न्ही काजार चल ताका आनी कित्याक घेवन जियेताय अशें आमी सांगूं नजो. हांव तरी सांगचोच ना जिवितांत हांवें कोणाक सांगूं ना आनी सांगचोय ना. कितें जाल्यार ये उलोवया ये बस सुटावें करूंक जाता जायना अशें ना पूण म्हाकाच एके वटेन अजाप दिसता कित्याक काय इतलीं काजारां मोडटात. आतां पळय मंगळूर देसिजींत फाटल्या वर्सा म्हणजे 2024 कॅलेंडर वर्सा म्हणजे जानेवारी 1 तारीख येता ना डिसेंबर 30 आनी 1 तारीख पर्यंत कितलीं 120 आनी 129 एप्लिकेशन आयलीं मंगळूर देसिजीन उडपी न्ही मंगळूर देसिजीन. ओके. एप्लिकेशन तें करचें पडटा बिस्पाच्या घरांत मॅरेज ट्रिब्युनल म्हूण आसता तांकां तांणी तें एप्लिकेशन कारणां दिवंक जाय आनी सगळें करूंक जाय दिलें मू तांतल्यो खंय 92 केसी सेटल जाल्यो. सेटल म्हणल्यार तांकां नलिटी मेळ्ळी. ओके. तांकां नलिटी मेळ्ळी थोड्यांक तांणी तें पाटींग घेतलें अशें जाता आनी थोड्या फावटी मागीर दोनी पार्टेची येनात. ओके. दोनी पार्ट आतां दोनां भितर आतां कोणें आतां चिंतया घरकारांनी सांगता काजार जावंक रावंक मन ना तर ताणें एप्लिकेशन केलें मू तें मागीर तिका नोटीस वता तिणें येवंक जाय आनी तिणें सांगूंक जाय कितें वो सांगता तें खरें वा ना कितें म्हणून चिंता ती येच ना वो येता मागीर थंय देसिजीन नेमले नितीदार आसात आनी दुसरे आसात ती एक आसा कमिटी ओके. थंय येवन जालें आनी हाणें येवन सकट तें मांडूंक जाय पुरावे दिवंक जाय इणें येवंक जाय ही जर येच ना म्हणजे तुया ओके. तेन्ना ती कोर्ट अशें एक दिसान न्ही कितलेशे फावटी आपयतात ते ठरता मागीर ते ती येना जाल्यार डिसिजन घेतात पूण ती ते दोनी पार्टी येनात. एप्लिकेशन केल्लें एप्लिकेशन इणें म्हूण चिंतुया कोणें घरकान्नी पयलीं ती आयली मागीर ना म्हूण ती ना आनी वोय ना मागीर तुज्यान तें डिसिजन घेवंक जायना पेंडींग तें जालें तुमी येच ना न्ही. ओके. परत्यान तुमकां हें करना नोटीस येता आनी तुमी अमक्या दिसा आसा अमक्या वेळार तुमी येवन हजर जावंक जाय ती येना जाल्यार मागीर कितें करूं जाय ते तुजें काजार रद्द करतले ना करिना धर्मसभा करिना पूण अशें त्यो 90 आनी 2 केसी म्हणल्यार पळय तातूंत अशें 1-2 अबँडन आसतले आसा जावं न्ही म्हणल्यार आतां 120 आनी 9 म्हणल्यार काय ल्हान आंकडो गोंयांत आतां लेटेस्ट कितें म्हाका खबर कांय वर्सां आदीं 100 परस चड एप्लिकेशनां आनी साद्या कारणां खातीर आनी काजार जावन दुडू कितले मोडटात पळय ह्या काजारांक लाखांनी आतां करोडांनी मोडटले आसात खंय आनी काजारां 2 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी 4 म्हयन्यांनी गेली. कित्याक अशें जालें तुमी म्हाका पयलें कारण कित्याक जालें तुमी बुन्याद घालूना तुमच्या काजाराची बुन्याद तुमी करच्या भायल्या
आडंबराचेर न्हय. ते काजाराक तुवें चिंतया 1,00,000 खर्च केलो कितें वा 50,000 खर्च केलो कितें वा 50,00,000 केला कितें ताचेर आदारून ना. तुजी बुन्याद तें म्हणलें न्ही देवाचेर, तुज्या भावार्थाचेर आसा. बुन्याद आपल्या घरचें एक घर बांदतना आमी बुन्याद घालिना वय. होय भाऊ. तें चिऱ्यांचें घर जावं दी वा कॉन्क्रिटीचें घालतना ताका बुन्याद आसा. आतां कॉन्क्रिटीचेंच तुमी घर घेया. आतां तेंच घर एका रेंवेचेर बांदतना ते कितले पोंदा वेतात पळया. पोंदा वेतच थंय त्या बिल्डिंगेची सायज पळोवन ते व्हडले रूम जाल्यार कंप्लीट ते थंय पयले कॉन्क्रीट घालतात. आनी ते कॉन्क्रीट घालतना मदें लोखंडाचे ते सरळ म्हणटात तुमी हांगा ते घालतात लोखंड बांदून. मागीर ताचे उपरांत खांबे पिल्लर्स येतात. सकयल ते रुंद पळया अशें तुमी पळयलां जाल्यार सकयल रुंद मागीर वयर अशें उबे येतात. जालें न्हू. ताचे उपरांत ते धरणीचे लेवल येताना ते सांगाता व्हरून तांकां अशें पडत्यान बांदून बिम्स म्हणटात सरावंडींग बिम्स येतात. ते येतात. म्हळ्यार ते सांगाता उरतात. नाजाल्यार तशें आसल्यार अशें जावं येतात न्ही तशें येतात. रेंवेच्या जाग्यार बांदतना आनी चड व्हडलें बिल्डींग बांदतना तशें तें बांदून बांदून वयर येता मू. पूण बुन्याद पयली घट आसा. बुन्याद घट ना जाल्यार तुजें बिल्डींग मागीर अशें वांकडें जातलें माल वतलें आनी पडटलेंच न्ही. आनी आमी जाणा तर काजारी जिवीत म्हणल्यार ताच्या फाटल्यान कितली तयाराय गरज आसा. ताचे विशीं आमी उलोवया. तयारेची गरज आसा, मागण्याची गरज आसा, हें सगळें आसा. हें नासल्या वेळार मागीर अडयन जाता. मागीर इगर्जे कडेन धांवन येवचें. म्हणून एके फावटी कारणां बरीं आसात ना म्हणना. जेन्युइन रिजन्स. जेन्युइन रिजन्स आसतात. ओके. तें हें करचें पडटा. मागीर ते इगर्ज पयसभा कितें ठरयता हें काजारचो न्हय म्हणजे रद्द जाता. ओके. आतां हांव अशें म्हणूंक सोदिना ती रद्द जाल्लीं काजारां ती रद्द करूं नये म्हणून हांव सोदिना. तें हांव काय त्या कोर्टीन गेल्लो ना म्हूण तें कशें चलता हांवें जाणा. पूण हांव जर थंय एक जज आसलो जाल्यार आयल्ल्यांक एप्लिकेला पयलें तांकां कावन्सिलिंगाक धाडटा आसलो. तशें करता आसत ते घडी हांव जाणा. म्हण हांव तांचेर आरोप घालिना. ओके. घालिना. ते करता आसतले. पयलें कावन्सिलींग जावन आनी तांतल्यान तांकां जायना जाल्यार मागीर आमी ही कितें कायद्या प्रमाणे म्हणजे धर्मसभेच्या कायद्या प्रमाणे कितें आसा तें कर मागीर काजार रद्द करूंक जाय वा नाका. ओके. अशें आसा. पूण काजार रद्द करूंक जाय आसल्यार आतां पयलीं तुवें सिवील डिवोर्स घेवंक जाय. कित्याक म्हळ्यार ही गरजेचें काजार आसा पळया तें कोर्ट मानून घेना. ओके. कोर्ट मानून घेना. गोंयांत मानून घेता. गोंयांत ते मानून घेता. आतां कॉमन सिवील लॉ कोड आयले जाल्यार आतां आमचे बावतीसमाचें पळया जल्माचें आतां ही गरजेचें उपकार ना. तुवें सिवील रेजिस्ट्रेशन करूंक जाय. पंचायतींत वा म्युनिसिपालिटींत जाय. तें ऑफिशियल जाता. तशेंच काजार पयलें इगर्जेन जाल्यारय तुवें सिवील रेजिस्ट्रेशन करूंक जाय. करता. पूण नलिटी मेळूंक जाय जाल्यार तूं पयलें सिवील रेजिस्ट्रेशना वचूंक जाय. थंय तुका कोर्टीन दिलें. एक फावटी कोर्ट दिना. ओके. पूण तुका मागीर हांगा नलिटी अप्लाय करूंक जायना. तें मेळ्ळ्यार मागीर हांगा धर्मसभा पळयता हांची कारणां कशीं आसात दिवेत की ना दिवेत ताचेर आदारून तें जाता. फादर आतां तुमी येदोळ पर्यंत कितले कोर्टींत कितले केसी आसात त्या विशयात एक चित्रण दिलें. आनी पर्टिक्युलरली आमच्या कथोलीक समुदायांत खंयचेय काजार जायचे जाल्यार ताका एक काजारा पुर्विल्ली एक तरबेती एक शिबीर आनी त्या शिबिरांत ते एटेंड जाल्या उपरांत तांकां एक सर्टिफिकेट आनी ते सर्टिफिकेट आसल्यार मात्र आमच्या इगर्जांनी रेस्पेरा करूंक साध्य हें आमकां सर्वांक कळीत आसलें गजाल. इतले पुरो तयाराय जाल्यार अशें पुरो ट्रेनींग आनी पुरो जालें जाल्यार काजारां मोडूंक वेच्या ह्या प्रक्रियांत खंयच्या रितीर आमी कितें म्हूण चिंतयन ताका? ताका कितें म्हणचें आदीं असलीं पळया म्हज्या भुरगेपणार तसलें कांय नासलें. हें फकत काजाराच्या पयलें
काजाराची एक दोतोन म्हणून एक असली. थंय नवऱ्याच्या इगर्जेंत विगारा काडवेचे, व्हंकलेन तिच्या फिरगेचेर आसल्या विगारा काडवेचे. थंय तो तांकां इल्ली समजणी दिता आसतलो आनी जावन जातालें. अशें तुवें कोर्साक वचूंक जाय, सर्टिफिकेट अशें कांय ना. आतां हें कित्याक आयलें? काजारा पयलीं तुवें कोर्स करूंक जाय म्हणून. म्हळ्यार आतां काजारां मोडचीं चड जाल्यांत, देखून धर्मसभेन हो एक निर्णय घेतलो. पूण आतां कितें जालां जाणा तुवें? लोकांच्या नदरेंतल्यान हें आनी कित्याक जाय? आमकां आतां वेळ ना, रजा ना. पळय, हाका लोकूय जबाबदार. आतां फाल्यां लोकांनी जर म्हणलें तुमी आमकां एक 3 दिसांचें दवरतात तें पावना. तुमी आमकां एका हप्त्याचें करा, अशें कितें सांगल्यार फाल्यां धर्मसभा म्हणत बरें. पूण आतां एक करूंक जाय म्हूण करचें. तशें लोकांचें चिंतप जालां. सक्तांचें हांव म्हणना, पूण चडावदणचें. मागीर येवन त्या विगारा कडेन झगडचें. तुमी आमकां समजून घेनात, तुमी तुमचेंच हें करतात. पूण अशें जर जाल्यार मागीर जावं दी म्हूण मागीर तांकां एक सर्टिफिकेट दिल्ली आसा जायत. उणें कर. 3 दिसाचें आसल्यार मागीर 2 दीस जावेत. अशें जायत घडये. हांव म्हणना. पूण पळया, शिबिरां तुमी एटेंड जाली म्हणून तुमचें काजार कितें बरें उरतलें म्हणूंक जायना, शाबीत उरतलें म्हणूंक जायना. शिबिरां कितल्याय दिसांचीं आसूं. हांव म्हणटा आतांच्या दिसांनी शिबिरां जाय म्हणटा. तांकां समजणी मेळूंक जाय. कुटुंबाची जबाबदारी कितें ती फकत पाद्रींनी दिवची न्ही. थंय काजारी जोडी येवन दितात. मागीर धाकटे येवन तांकां तुमचें कुटुंबाचें येवजण कशें करूंक जाय, तुमकां कितलीं भुरगीं जाय, तें कशें नैसर्गीक थरान तुमी कशें आडाव येता, ही सगळी म्हायती तांकां मेळटा. पूण जितली तांकां म्हायती मेळटा ती बरी गजाल हांव म्हणटा. ओके. तें असलें बरें. पूण थोड्यांक तें वजें कशें जालां. कोणाक काजार जाताल्यांक ओके. वजें कशें जालां. मागीर येवन तांणी रडचें. मागीर रडून कितें फायदो आसा? एक आतां खंयचेय तूं पळय, आतां घर बांदचें हांवें दिलें. आतां आमी एक शेत आसा. आमी शेतांत आतां म्हाका कितें रोवंक आसा, भात करूंक आसा. कितें शेत आसा हांवें वचून बीं वमता ना न्ही. थंय पयलें हांवें नांगरतां, मागीर ताका सारें घालतां न्ही. थंय आसली ती नाका जाल्लीं झाडां आनी रानवटी ती सगळी काडटां. फातर आनी चड आसले ते व्हडले व्हडले फातर कुशीन अशें करून शेत तयार जाता न्ही. आनी मागीर तातूंत बीं वमतात वा कितें अशें जाता. म्हणजे खंयचेय वस्त हाका बरी तयाराय आसा. ओके. म्हण काजाराक मागीर तयाराय ना काय? गोंयांत आमच्या कडेन एकली काम करताली क्रिस्तांव. तिच्या काजाराच्या दिसा म्हाका एक बरें लागलें. तिणें म्हळ्यार काजाराच्या आदल्या दिसा तीं दोगांय एका दिसाची रितीर करूंक गेलीं. आतां फाल्यां काजार. ओके. फाल्यां चड वेळ मेळचो ना. आज सगळो दीस तांणी मागण्यांत घालो. करचेलो. ही भोव बरी गजाल. देवाचो आदार. आनी ती आतां भायल्या गांवांत आसात, गल्फांत आसात बरी. हें चड गरजेचें. तयाराय तांणी देवा कडेन वचून मागण्यांत. हांव म्हणटा तूं रेतीर कर, रेतीरेक वच. एका दिसाचें न्ही, जाता जाल्यार एक 8 दिसांची रेतीर कर. दोगांय सांगाता मेळून करा. देवाचो उजवाड सदां, देवाचें थंय मागणें करन देवाची कृपा मागात. कित्याक आमी पळय एक कृपा देवा लागीं मागल्यार देव दिता. तुमी थंय वचून म्हाका भांगर दी, म्हाका आस्ती तें मागनात. तुमी मागतात तुमचें काजारी जिवीत एक सुखी जावंक, अर्थाभरीत जावंक देवाचो आदार मागतात न्ही. तो देव दितलोच. कित्याक देवानच घडलो बेस. देव कित्याक दिवचो ना? येस फादर. आनी तुमी मागना जाल्यार देव कित्याक दितलो? मागल्या शिवाय देव दिना. आमी मागूंक जाय न्ही. म्हणटा आडावंक जाता. सकट घडता पळया तें आडावंक तुमी सांगलें तें हो कोर्स आसा पळय तो भोव अर्थाभरीत आनी गरजेचो. पूण हांगा प्रॉब्लेम कोण करता? हींच काजार जावचीं मनशां. आतां काजार जावच्या मनशांनी आतां खंयच्याय विकाराक सांगूं येता न्ही, फादर हांवें कोर्स केलो पूण तांतल्यान म्हाका चड समजणी मेळूंक ना.
म्हाका नेलीशी तुमी समजून दिशात गी म्हूण विचारल्यार म्हाका दिसना खंयचोय विकार ना. तुका जाय तुका हांव म्हणना विकारा कडेन वच अशें म्हणना. खंयच्याय तुका एका पाद्रीची वळख आसा तुवें ताचे कडेन वचेत न्ही आनी हें करयेत न्ही येस म्हायती घेवेत न्ही जाता. खंडीत सांग जाता जाता वय तशें म्हजे कडेन 2 केसी आयिल्ल्यो. हां म्हळ्यार एकली एका हिंदू मनशा कडेन काजार जावंक सोदताली आनी एकटी ती प्रोटेस्टंटा कडेन काजार जावंक सोदताली. तर आपोवन आनी एक फावटी न्ही जायते 2-3-4 फावटी आपोवन जावन तांकां दुबाव आसात म्हायती आसा थोडी कळीत ना आमी करूंक जाता. आनी हेंय आमचें काम. हें आमच्या पाद्रींचें काम. आमी आयल्यार ना तूं नाका म्हाका वेळ ना. वेळ करचो पडटा. हांवें इगर्ज म्हणल्यार सांगता बांदून हाडचें काम म्हणल्यार कितें पाद्रींचें. ही इगर्ज जिवे मंदीर ही मनशां हांकां बांदून हाडूंक आसा लागीं जाता.